नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। बेतोडा बायपासा कुशीक अर्दकुटी रेलिंग आशिल्ल्यान वाडला बेकायदेशीरपणाचो वावर। ही रेलिंग मुद्दम सोडची थळावे मागतात जाप। विधानसभेत तापलो चिमलाच्या युनिटी मॉलाचो विशय। तळ्याचो आमी करतले सांबाळ, विरोधकांनी करचो न्हू विरोध म्हणटा मुख्यमंत्री। जाल्यार ह्यो येवपी प्रकल्प मुळांतल्यान उडोवचो हुमटावन आमकां नाकाच मागतात विरोधी आमदार। चिमला तापले वातावरण, पुलिशेच्या हजेरेंत चिंबलकारांनी पंच वांगड्याक घातलो घेराव। आमकां नाकाच युनिटी मॉल प्रकल्प, चिंबलकारांचो एक मतान आवाज। कोळशावेल्यान गाजले विधानसभा अधिवेशन। गोंयांत कोळसो नाका म्हणीत विरोधकांनी घेतली सभापतीच्या हौदात धाव। सागरमाला प्रकल्प कोळसो हाताळणी खातीरच विरोधकांचो आरोप। गोंयांत 700 MLD उदकाची आसा गरज। हातूंतले 630 MLD उदक मेळटा गोंयकारांक। 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पाचें काम आसा, म्हयन्यांत जातले पुराय। बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याक लागून विरोधी आमदार परतून आक्रमक। बर्ज प्रकरणाचेर शुक्रारा दितले स्पश्टीकरण, मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन। आता खबरो विस्तारान। बेतोडा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बायपासाचेर ह्यानादी लेगीत जीवघेणे अपघात घडल्यात आनी आता ह्या रेलिंग अर्दकुटी सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उदकायला। ह्या रस्त्या कुशीक आदींच बेकायदेशीर वावर वाडला असो आरोप थळाव्यांनी केला। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या रेलिंगाचे मुद्दम अर्दकुटे सोडला काय थळावे जाप मागतात। पळयात। बेतोडे पंचायतीच्या हांगासर हद्दीत आसा आनी हांगासर एक तो जागो आसा, स्पॉट आसा। त्या जाग्याचेर हांगा काही म्हयने पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी आयुर्वेदीक कॉलेजींत 2 ज्यो चलयो आसा त्यो हांगासर एक्सिडंट जावन तांचो बळी गेल्लो। आणि त्याच्या उपरांत एक 2 दीस म्हणजे आमचे जे रिपोर्टर्स आसा रिपोर्टरांनी आवाज केले नंतर 2 दिसां भितर आमचे सिग्नल बसयल्ले गेले। म्हणजे एकंदरीत जर हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय ना खंय तरी प्रशासन जे आसा हे कोणाचो बळी वचपाचो वाट पळयता काय अशें एकंदरीत हांगा दिसता। त्याच्या नंतर हांगासर जे बॅरिकेड जे आसा हे आमचे क्रॅश सपोर्ट जे आसा ते घालपाचो हांगासर कण्डेवा जंक्शन टू हांगासर फुडें कंटिन्यू आशिल्ले आनी ते हांगासर मदीं हांगासर स्टॉप केल्लें आसा। ते कित्याक स्टॉप केल्लें आसा आमकां कळना, कारण जेई जो आसा NH नॅशनल हायवेचो ताका आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो। त्याच प्रमाणे जो आसा आमचो आनंद वाघुर्मेकर सर हाका आमी कॉन्टॅक्ट केलो। तेंच्यांनी सांगलेलें की 8 दिसां भितर हें काम करतले म्हणून। पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाल्ले आसा हांगासर तें काम खंयच आमकां दिश्टी पडना चालू आसा तें। आनी हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा तुमकां हांगा शेत दिसतलें हांगासर सकयल। हांगा शेतांत कंडेवा जंक्शन टू हांगासर जे लोकांनी हांगा कितें केलां माती फील करून हांगासर थंय स्ट्रक्चर उबी केल्ली आसा। आनी हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर। आनी तुमकां हांगा कांय दिसां भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें। आनी हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेली हांगासर उडयल्लीं आसा। हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर ते हांगा उडयल्ले आसा। हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा त्या पंचान हांगासर हेची दखल घेवपाची गरज आसा। सरपंच आसा सरपंचान हेची दखल घेवपाची गरज आसा। एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता। सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की एक क्रॅश सपोर्टर जे आसा हे काम जाता तितले बेगीन तुमी हांगासर करचें। नॅशनल हायवेच्या डिपार्टमेंटाचे पुलीस आसात AE तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी जाता तितले बेगीन हे काम हांगा पूर्ण करचें, जेणे करून हांगाच्या लोकांक जे आसा हे लोकांक हांगा त्रास जे आसा ते हांगा कमी जातले। त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टर जे आमचे दिगंबर कामत सर आसा तुमचे कडेन आमी मागतात की तुमी हांगासर लक्ष घालचें। आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत आसा ज्या जाग्यार हायवे नॅशनल हायवे आसा। हायवेची कुशीन बेतोडा बायपास आसा तेज्या हायवेची कुशीन जे रेलिंग घालता, लोखंडी रेलिंग घालता, सुरक्षा कंपाऊंड घालता ते पूर्णपणे जंक्शन टू बॉर्डर पर्यंत घातलेले। पूण हांगा मदीं इल्लिगल जे कोण काम करता हांगा कसलीच परवानो घेनासतना हांगा गॅरेज्यो स्थापन केल्ली आसा। ताका लागून हे जे रेलिंग आसा ते अर्दकुटे दवरला काय कितें अशें दिसता। कारण आतां कोण हांगा माती घालता आनी हांगा परत एक कोणी तरी गाडो घालपाचो ना कितें घालपाचें अशें चित्र आसतलें। पूण सकयल जो व्हाळ व्हांवता ही जी माती घातलेली आहा ती सगळी व्हाळान वयतली आनी तेणी करून जे व्हाळाचे नैसर्गीक झरे जे आसा ते पुरवतले अशें कळटा। पूण जे रेलिंग इनकम्प्लीट आहा ते रेलिंग पूर्ण करचे अशी मागणी हांगा बेतोडा खातीर बेतोडचेर एकनाथ खेडेकर।
युनिटी मॉल वेटलँड बफर झोनाच्या भायर आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यटनाक अशें सांताक्रूज मतदारसंघाक फायदो जातलो अशें रोहन खंवटेन स्पश्टपणान सांगलें. बुधवारा 14 तारखेक युनिटी मॉलाच्या थळाव्या कडेन आपूण बसका घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं हो प्रकल्प हांगा नाकाच अशें म्हणत विरोधी आमदारांनी खर निशेध केलो. पळयात. चिमला येवपी युनिटी मॉल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. विधानसभेच्या सभाघरांत लेगीत ह्या विशयाचेर बरोच बोवाळ जालो. विरोधकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलोच, पूण मंत्री रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्र्यान हो प्रकल्प आयल्यार गांवची तशेंच तरणाट्यांची उदरगत कशी जातली हाचेर स्पश्टीकरण दिलें. आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस आनी थळाव्या पंचायत मंडळाक हांवें हो विशय समजावन सांगला. बुधवारा आमी युनिटी मॉलाचेर निशेध करपी चिमलाच्या थळाव्यां कडेन सांजेच्या 4 वरांचेर मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरात बसका घेवपाक आपयतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत सांगलें. Ecosystem and biodiversity, and hence the wetland ecosystem needs to be maintained. The people of Chimbel and especially the ST community needs to be informed of the steps taken to protect and preserve the ecosystem and whether the development curtails road widening and demolishing of houses. The steps the government has taken to bring clarity and to preserve the ecosystem in this regard. सांगता की हो आमकां त्रास जातले, आमकां जे उदक आसा तें मेळचें ना, इन्फ्लुएन्शल झोन आसा, रिजर्वर्स आसा, तांकां त्रास हे प्रोटेक्ट करपाक जाय, प्रोटेक्ट जायना. हें जितलें जेन्ना सांगता तेन्ना कोणूच सरकार आयकुपाक रेडी ना. सरकार म्हणटा कितें आमी ठाम रावल्ले आसा की हें आमकां कशे भशेन हाडपाक जाय. स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की जो तयार लेक आसा, आतां मिनिस्टरान सांगलें की तयार लेकाक कांय जावपाचें ना. आतां मिनिस्टरान म्हाका दिसता आनी मुख्यमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. फोन करपा लाय आनी बोर करना तुगे पाटो जागा आनी थिंग तुटींग कितें होता थिंग बोन करायचं. स्पीकर सर, वेटलँड म्हणटा ते दे रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर, दे एक्ट एज नॅचरल फ्लड बफर्स एंड दे सस्टेन फ्लोरा एंड फावना. आतां हें जर सगळें पळयलें जाल्यार हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ जो येता ह्याच जाग्यार IT पार्क येतालो आनी हो IT पार्क बंद केलो. आतां हो IT पार्क बंद केलो जाल्यार हें कित्याक सुरवात जाता? नवें कितें जालें अशें की तो जागो बदललो, त्या जाग्याचें क्लासिफिकेशन बदललें. सो हेजेर आमकां क्लियर 4 पॉयंटाचे आन्सर क्लियरिटी जाय आनी बेजीस ऑफ दीस वी डू नॉट सपोर्ट दीस युनिटी मॉल. दीस युनिटी मॉल प्रोजेक्ट शुड बी स्क्रॅप्ड एट दीस लोकेशन इन सर्वे नंबर 41/0. Speaker sir, there is need to ensure that no further development allowed in this area and further stop the environment damage. Hence the Unity Mall should be scrapped. The people have power as well. आणि जोरी तो लोकाले ग्राम सभा जे जाता जोरी तो सरकार आयकपाक सोदना जाल्यार सरकार लोकांचो वो कोणाचो? हो प्रोजेक्ट सेंट्रलाचो इज ऑन कॅपिटल असिस्टन्स, good for tourism, good for boosting tourism and good for Santa Cruz constituency with preference to Chimlakar. आणि चिमला लोकांची येता त्या दिसांनी 100% इकॉनॉमी वायज एम्प्लॉयमेंट वायज गॅरंटी दिता स्पीकर सर. तांची वाड बडत जातली, कांयच कमी जावचें ना. आणि हांव उलोवपाचो ना ना तो उलयला तो उलयतलो एनवायरमेंट आहा तेका सोपयता बस सोपयता उलयता हय रा बस बराबर उलया मरे. स्पीकर सर, त्या गांवाक आज फुडार जाय, त्या गांवाच्या भुरग्यांक आज फुडार जाय. सगळे रिस्पेक्ट करून आमी जेन्ना काडटा हांव परत प्रायवेट कितें जालें त्या लायनीन कितें जालें कांयच उलयना. हो ल्हानशा प्रकल्पा बरोबर बरें रावले, फ्युचर भुरग्यांचो बरो जातलो, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. आमी कितें करता तें पर्यावरण राखून करता आनी त्या हाका म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहमत जावन हे मॉल म्हणटा एखादी जायत कोणा मॉल दिसत म्हणून हो एकता केंद्र म्हणटू नाल्यार आनी कितें म्हण इट इज बेसिकली अ टू सपोर्ट तुम्ही दिताय आता चेंज झाले नाव. माझे सरळ म्हणणे आसा, तुवेंनूय रिक्वेस्ट केला स्पिकरान इनिशिएटिव्ह घेवचो. फाल्यां 14 तारीख फाल्यां तेंच्यांनी 4 वरांचेर तांकां जे बसल्या पळय त्याय लोकांक आपोवचे. म्हजें कांयच म्हणणें ना, आमची उलोवपाची तेंच्या वांगडा तयारी आसा. आपयत ना 5 जाणां बी आयक हांव 5 जाणां अरे आपय रे 40 जाणां घेवन आपयता 2 मिनटां बस. चिंबलकारांनी सध्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक तांबडो बावटो दाखयला. या संदर्भात चिंबलकारांचे खर आंदोलन चालूच आसा. मंगळारा चिमला युनिटी मॉलाच्या निषेधा वेळार तणाव निर्माण जालो. पुलिसांनी पंच वांगडी शंकर नायक हाका थळाव्याच्या व्हड गर्देंतल्यान राखण दिवपाचो यत्न केल्लो खरो, पूण थळाव्यांनी पंच वांगड्यांक घेराव घालीत ताका धारेर धरले. पळयात.
कितें तुम्ही व्हिडिओ काढला कितें म्हणूंक सोदता तुम्ही ते सॉरी म्हाका म्हणटाले तुमी सॉरी म्हणना ताका तुमी सॉरी म्हणटा म्हणलेले सॉरी ना शंकर बाब सपोर्ट करताय मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचेर कोळसो हाताळणी करपी तिनूय कंपन्यांनी पर्यावरणीय दाखले घेतल्यात. तांच्या कडल्यान उण्यांत उणी कोळशाची हाताळणी सुरू आसा. प्रलंबीत हरीत कर बेगोबेग वसूल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. आयज एक परत फोटो येवपाक जायो उलून तो आसा स्पीकर सर स्पीकर सर हो कोर्सो जाय कोणाकू आमकां गोंयकारां नाका कोर्सो सर हो कोर्सो आमकां नाका लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बंद करता म्हणून कोर्स तूं आनी कितें हाडटा स्पीकर सर सरकार गोंय
कोळशा वयल्यान विधानसभा अधिवेशन गाजले. गोंयांत कोळसो नाका अशी घोशणा दीत विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत कोळशाच्या विशयाचेर दिशाभूल करतात. तशेंच सागरमाला प्रकल्प फकत कोळसो हाताळणी खातीरूच आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. कोळसो हाताळणी करपी कंपन्यां कडेन पर्यावरणीय दाखले नात. बेकायदेशीरपणान कोळसो कशे हाताळटात असो प्रश्न आमदार एल्टन डिकोस्तान केलो. मजगती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचेर कोळसो हाताळणी करपी तिनूय कंपन्यांनी पर्यावरणीय दाखले घेतल्यात. तांचे कडल्यान उण्यांत उणी कोळशाची हाताळणी सुरू आसा. प्रलंबीत हरीत कर बेगोबेग वसूल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. Mormugao Port Authority, dan maksudnya it is category A port, and under EIA notification 2006, handling of more than 5 million tons cargo, taka environment clearance जावी पडा from central government. आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा ना जाल्यार हे म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन जातलो. बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन हो कितें चोयना आसना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां. आनी हांवें एक RTI मागलो. RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरयल दिलो आहा. आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल दॅट दे हॅव नॉट गॉट एनवायरमेंट क्लियरन्स. सो विदाउट गेटिंग एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक RTIचे क्लियर डायरेक्टली बरयला दे हॅव नॉट गॉट एनवायरमेंट क्लियरन्स. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? सध्या हांवें सांगला very clearly, west of breakwater हिंगा कोल आणि कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेले आन्सरान ना. हिंगा तूं कारवाय करतलो. आय एम टेलिंग यू दॅट दीस पर्टिक्युलर सॅट डज नॉट हॅव EC. मारबागवा पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा. ओके हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5 आसा ती 3.294 करता. सेकंड इज अदानी मारबागवा पोर्ट ताची परमिशेबल लिमीट 5.2 आसा. लास्ट इयर तेच्यांनी 4.6 केला. ओके थर्ड वन इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेची 0.3 आहा तेच्यांनी 0.1 केला. ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा. कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना. ओके आता कोल हँडलिंग एट बर्थ नंबर 5A 56 साउथ वेस्टर्न पोर्ट बर्थ एंड पोर्ट नंबर 7 एट अदानी आणि कोल हँडलिंग मॉर्फिन डॉल्फिन. ओके हांच्यांनी सगळ्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हेतून घेतला. फक्त एकूच जी आहा पळय न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयाक सध्या 700 MLD उदकाची गरज आसा. हातूंतले सुमार 630 MLD उदक गोंयकारांक मेळटा. आनीक 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पाचें काम 6 म्हयन्यांत पुराय जातलें म्हण उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आमदार संकल्प आमोणकराच्या प्रश्नाक जाप दिली. नव्या प्रकल्पा वरवीं अतिरिक्त 325 MLD उदकाची पुरवण जातली. फुडल्या 3 म्हयन्यांत मुरगांव मतदारसंघातलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. उदकाच्या उणावा विशीं आमदार संकल्पान प्रश्न विचारिल्लो. जे त्रास आयज आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो हांवूय आसलेलो आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा. तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा जे साउथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर
जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता, म्हणल्यार हे सगळी टेल एंड म्हणल्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता, हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा, फक्त 1 वर उदक मेळटा, तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता. प्रत्येक जाण आपले मॅक्झिमम घेता आनीक मार्मुगांव ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड. आनी एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात, पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना. म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मिटर MBR. हाची कारण कितें जातलें एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू अँड आय एश्युअर हिम. आमी आतां जो नवो प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आनी आमी 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टायम. हे तुजे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आतां तुवें सांगलें तेच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात, ताचे पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेक हातून एक कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटलें 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650, 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट. आनी आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात. मोरजी मर्डीवाड्यार रानवटी जनावरांनी रोयिल्ल्या भाजीपाल्याची नाशाडी केल्ल्यान शेतकान रुपाली शेटगांवकरान दुख्ख उक्तायला. फाटले सुमार 3 म्हयने जाले आपूण हांगा वावरला. रानवटी जनावरांनी आपल्या तोंडातलो घास ओडून व्हेला. सरकारान आपल्याक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकान रुपालीन केला. पळयात. हे शेतातले लुकसाण जाल्लेली आसा आणि हे राती रानडुकरीले कोणीले कोण ना म्हाका खूप दुःख आला. मी 2-3 महिने वावरलय आणि माझं चेडो एक बोलना आसना ही तुम्ही एग्रीकल्चरान भरपाय दिवची. आम्ही टमाटा लायलेली आणि काय लायलेली सगळं आम्ही केला. 3 महिने मी वावरता इथून सगळं ना करून उडयला. रानटी जनावरां दिली हे रानासून दिली आणि राती नाच केला सगळा आणि सगळं आमचा खाल्ला शेत. आम्ही शेत करतो. हे आता शेत कसा काय करपता कोण रानडुकर इलो का कोण इलो कोण जाणा. हे रानासून इलो तर म्हणटा शेत करा न्हू. शेत करा म्हणटा जर जाल्यार ह्या शेत काय खावपाचा मिरसांग ना भाजी ना काय ना. तुम्ही हांगता करा शेत. आता केला ह्या शेत ही आता भरपाई तुम्ही भरपाची. डिपांकडे मागते ही लुकसानी तुम्ही भरपाची आणि येऊन पळोवपाची. चलच्या सवण रानात मेळिल्ली हाडां बेपत्ता भागीरथी वामन मांद्रेकर ह्या जाणटे बायलेची आशिल्ल्याचो अदमास आसा. तसो दावो लेगीत तिच्या नातरांनी केला. मजगती फॉरेन्सिक विभागान भागीरथी हिच्या लागच्या नातरांच्या रक्ताचे नमुने घेतल्यात. पोलिसी आता DNA रिपोर्टाची वाट पळयतात.
दिवचले सरवण वाठारांतल्या रानांत मेळिल्ली कवटी आनी हाडां पुलिशेन ताब्यात घेवन DNA तपासणी खातीर प्रयोगशाळेत धाडल्यात. घडणूक थळार मेळिल्ल्या कांय वस्तूंच्या आदाराचेर ही हाडां 2.5 म्हयन्यांपासून बेपत्ता जाल्ले वाठादेव वाठारांतल्या 90 वर्सां पिरायेच्या भागीरथी मांद्रेकर हे जाणटे बायलेची आशिल्ल्याची म्हायती फुडें आयल्या. तिच्या सोयऱ्यांनी लेगीत तसोच ठाम दावो केला. दिवाळी जाली न्हू शुक्रारी सांजची ती गेल्या कळ्ळें. तेज्या नंतर ती घरांतूच येवंक ना. तुम्ही कंप्लेंट बी दिल्या? आमी कंप्लेन म्हणजे तेणी भयणीन हांगा दिली बिचोले आनी आमकां कोणी म्हापशा आहा म्हूण सांगली म्हणून आमी म्हापशा गेली. म्हापशा सगळ्याक सोदली, सगळ्याक सोदतकूच आमकां मेळना आली म्हणून आमी कितें केलें कंप्लेन थंय दिली. तुमकां मेळटकूच आमकां तुमी सांगा म्हणून कळ्ळें. आतां ही ती कालचो आता खंय मेळची? आतां कोणी खंय पणसावाडी म्हणटा म्हणून म्हाका काय खबर ना ते सायडी. भयण आनी नातू गेलो आनी तेणी ती तेंच्यांनी केसां वरसून वळखली. केसांनी कितें हाडां मेळ्ळी? हाडां आनी दुसरें म्हणल्यार तिजें हें मेळ्ळें कितें सांग आयदनां आनी एक तिजें ग्रीन कापड मेळ्ळें. तेज्या कडसून ती आपली म्हणून भयणीन वळखली. त्याच्या उपरांत पुलिसांनी तुमकां व्हरोंक बी ना? आमकां आयज व्हेली बांबोळे येयली आनी आमचे ते ब्लड काडून टेस्ट केला आनी आतां ते वेर्णा धाडला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणावेल्यान विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी आमदार परतून आक्रमक जाले. ह्या प्रकरणाचेर शुक्रारा स्पश्टीकरण दिवपाचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले. मुखेलमंत्रीन हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस. हे क्वेश्चन आनी व्हॉट इज दिस अलाउड जेन्ना तेका सांगात रूल I want the answer of this. 37-15 वाच. म्हाका हेजो जाय. 37-15 वाच. Because sir, हांव सांगता तुका हे legislature is misguiding this house. Because sir, I will move a brief of clear cut असा the same answer was given. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच बर्ज क्लब दुर्घटनावेल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतिल्ली. उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काडिल्ले. दुसऱ्या दिसा बर्ज प्रकरणाचेर परतून विरोधी आमदारांनी सभाघरात बोवाळ घालीत ते आक्रमक जाले. हे प्रकरण सब ज्युडिस आशिल्ल्याचे कारण दीत सरकारान जाप दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधक परतून तापले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी विरोधी आमदारां मदीं शाब्दीक वाद जालो. निमणे ह्या प्रकरणात लक्ष घालून शुक्रारा ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 114D जे प्रश्न विचारले अबाउट कॅबिनेट मिटिंग्स आणि एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल जे या सरकाराचे पेट फ्रेज पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. स्पीकर सर आज हे म्हाका आन्सर कित्याक दिलना हे डिसअलाउ अंडर वॉट सेक्शन हेच प्रश्न जेन्ना हे 2024 तेन्ना विचारले हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड जाला जे हे मंत्री आनी मुखेलमंत्री हायड करपाक सोदता अंडर वॉट दिस इज माय रायट as a legislator. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening? Speaker sir, jenna amka uttar dina mukhyamantri, it is your right. What are you hiding? Je cabinet approval ami je maglole हे कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाउ केला. हे कसली लोकशाही ही लोकशाहीची हत्या. माझ्या सांगता पळय न्ही हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला. ताका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना. हेजें उत्तर जें आसा तें शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटलां. पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही स्पीकर सर त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता. खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटलां डिझायन 2A जो आसा हो पोस्टपोन केला. रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.